आयज सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका आयज नोटीस इश्यू केल्ली व्हिडिओनसून की म्हाजे घर हांगासर आहा म्हणून इल्लिगल आनी सायड इन्स्पेक्शन दवरलेलें. सो वॉर्ड मेंबर, सरपंच, सेक्रेटरी आनी कोण व्हिडिओचे मनीस येयले आनी तो कंप्लेनंट ना म्हणून धांक सांगलेलें. अजून मेरेन 11 जावन गेली, 11:15 जाली आनी ते सांगिनासतना आमकां गेले आतां आनी आमी हांगा रावल्या. हे कित्याक ही जी कंप्लेन केल्या ती कंप्लेनंट ते म्हणटा कोण तरी PK उमरकुट्टी, ओरडा कांदोळे, बार्देस, आनी तेणे ही कंप्लेन केल्या की ही पेडणेकार फॅमिली हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन करून रावता म्हणून. म्हाका सध्या 65 इयर्स क्रॉस जाल्या. हांव भुरगेपणांसान हांगा खेळपाक येतालो. हें घर आहा सोगूण पेडणेकार, म्हणजे हो आतां नातू त्या सोगूण पेडणेकाराचो, ताका नांव दवरला. हेचो बापूय विठोबा, बाकीचे सोनू, लाडू हे खूब भाव आनी भयणी कितल्योशो आसल्यो. हें घर पयलीं पासून आहा. तिका जाणटी आवय वखदां दिता म्हणून वखताले. हेजी आजी, ते हे सगळे लोक विसरले आसतले. विसरता केन्ना मनीस? जेन्ना तुका पळय जेन्ना फुडल्यान पडटा पळय तेन्ना लोक विसरता. आतां एक जोक सांगपाचो म्हणजे फाटल्या दिसांनी सालिगांव पर्रा हो फाटल्यानसून मेन रोड पास जाता, तो रोड ब्रॉडनिंग करपा खातीर घरांक सगळ्या नोटीस काडली. ती नोटीस काडटना म्हाज्या घराकूय दिल्ली नोटीस, आवरियो, आविटो, कारवालो तेंच्याय घराक नोटीस दिल्ली की प्रोड्यूस डॉक्युमेंट्स ऑफ युअर इलिगल हाऊसेस म्हणून. आमचें घर आनी इंगर्स 150 वर्सां वयर बरोबर बांदलेली. हेंचो आतां नोटीस काडपाचो बापूय न्हू, आजोय तेन्ना जन्माक येवंक नासतलो. आमकां इलिगल म्हणटात, हांकां इलिगल म्हणटात. म्हाजो आयज प्रश्न आहा सालिगांवच्या पंचायती कडेन की हें इलिगल कशें आनी तुमी नोटीस खंयच्या खुस्तार काडटात? जी कोणे कुशीक कोणे ते कुट्टीन प्रॉपर्टी घेतल्या, ती प्रॉपर्टी घेतना ताणें कोणाक शेजाऱ्यांक सांगलें, आयज ताका रस्तो ना, वाट ना म्हणून तुमी ही नाटकां करतात. तुमकां कितले लाख पडले? कितले लाख पडले? हाऊ मेनी लॅक्स आर यू गेटिंग पंचायत? हा, तुम्ही थंय रस्तो मागतात, रस्तो मेळना म्हणून शेतकारांक थंय धमक्यो दितात. सरपंच येवन शेतकाराक विचारता तूं आपल्याक वाट दिना, हे तुजें शेत न्हू म्हणून. हे सरपंचाक कितले पयशे पडल्या? एक बरे भशेन लक्षांत दवरात. हेच्या फुडें जें कितें तुमी इलिगल करतात न्हू तें आमी खोपोवन घेवचे ना. आयज गोंयान इनफ इज इनफ. आनीक सोसून नेजो हें सुरू जालां. तुमी बरे भशेन कितें करतात तें करा. गांवच्या डेव्हलपमेंटाक करता तें करा. सरपंचाक आनी पंचायतीक हांव विचारता, हांगा जी प्रॉपर्टीन कितें जावपाचें आहा तें कितें कम्युनिटी सेंटर? इट इज फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज? और तुमकां पयशे मेळटा म्हणून परमिशन दिवपाक विला? व्हडलो प्रोजेक्ट येता म्हणून वाट ना. हेचे फुडें सांबाळून कितें तें करात. नोटीसी काडटना पळयात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.